माटवे दाबोळे पेट्रोलजन्य पदार्थ लिकेजा उपरांत आता देस्तेरो वाठारांतल्या लोकांमदीं भंय पातळ्ळा। देस्तेरो वाठारांतूय असोच प्रकार घडपाची शक्यताय आसा म्हणून थळाव्यांचो दावो। कांय दिसां पयलीं जुवारी एग्रोकेमिकल्साच्या पायपलायन लिकेजीक लागून माटवे दाबोळे उदकाच्यो बांयो प्रदुशीत जाल्ल्यो। फक्त बांयोच न्ही जाल्यार व्हाळ आनी शेतांय प्रदुशीत जाल्लीं। आता असोच प्रकार देस्तेरो वाठारांत घडत म्हणून थळाव्यांक हुस्को। हाचें कारण म्हळ्यार देस्तेरो वाठारांतल्यान व्हेल्ली जुवारी एग्रोकेमिकल्साची पायपलायन मातयेंत फक्त अर्दे मिटराचेर आसा। ताका लागून हांगाय अशे तरेची लिकेज जावपाची शक्यताय थळाव्यांनी उक्तायल्या। विठ्ठलदास मोर्जे एका हॉटेलांत रावपी साताराच्या बायलेचेर लैंगीक अत्याचार जावपाची दुर्दैवी घडणूक घडल्या। मध्यान राती बायलेच्या रुमांत वचून एका अनवळखी मनशान बायलेचेर बळजबरी करून थंयच्यान पळ काडलो। पीडित बायलेन अशा प्रकारची कागाळ पेडणे पुलिशेन नोंद केल्या। पुलिसांनी कारवाय करून दुबाविताक अटक केली। काजरवाडा बेतोड्या बिरेस्तारा राती रस्त्या कुशीक मातयेंत पुरोवन दवरिल्ल्या अवस्थेत थळाव्याची कूड सापडली। खून करून ही कूड मातयेंत पुरयल्या असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला। फोंडे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। सांग्यार फाटली 2-1 वर्सां जालीं हावेतीन मास्कारेन्स हो कंत्राटदार शेतकारांचो ऊस खानापूर लैला कंपनीत घालता। तो ऊसकारांची ऊसाची बिलां आनी पयशे सारके आनी वेळार पयशे दिता। म्हणूय ताणेच आमचो ऊस व्हरचो म्हणून सांगे कोटारलेच्या ऊसकारांची मागणी। फाटली 2 वर्सां जालीं हावेतीन मास्कारेन्स ऊसकारांचो ऊस खानापूरचे लैला ऊस फॅक्टरीत व्हरता। ताचे आड जे पयशांचे आरोप जाल्यात ते सामके फटीचे। हावेतीन वेळार आनी जितले जाता तितले पयशे शेतकारांक दिता म्हणून सांगे कोटारलेच्या ऊसकारांचो दावो। कोलवाळ जेलींतली एक धक्कादायक घडणूक तडार आयल्या। रशियन कैद्यांक चोरयां मोबायल दिवपी खुद्द बंदखण मंत्रालया कडेन संबंदीत एके बायल अधिकाऱ्याक IRB पुलिसांन धरली। कोलवाळ बंदखणींतल्या रशियन कैद्यां खातीर मोबायल फोन घेवन वचपी एके बायलेक IRB पंगडान धरली। आश्चर्यचकीत गजाल म्हळ्यार ही बायल बंदखण मंत्रालय सेवेकडेन संबंदीत आशिल्ली। एक मोबायल फोन आनी 4 सिम कार्डां कपड्यांनी लिपोवन ती एका रशियन कैद्याक दिवपाक वताली तेन्नाच तिका IRB पुलिशेन धरिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या। मजगतीं मोबायल फोन बंदखणीत आशिल्ल्या रशियन कैद्याक दिवपाक गेल्ल्याची तिणें कबुली दिल्या।
रस्त्या कुशीकचे अनाथ गोंयकार बायलां दादले तशेंच दिव्यांगां खातीरचे स्वधार येवजणेचे रकमेत वाड करची अशी मागणी स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेन केल्या. 2,500 वाडोवन 5,000 करचे म्हणून स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेची मागणी आसा. चंद्रयान 3 ही फक्त सुरवात जावन आसा. 2040 मेरेन भारत देश खुद्द मनशाक चंद्राचेर धाडटलो अशें उतर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी दिला. विकसीत देश ह्या संकल्पनेच्या फाटभुंयेर गगनयान ह्या मिशना वरवीं मनशाक 3 दिसां खातीर अंतरिक्षांत धाडपाचो हावेस आमी बाळगिला. अशा मिशनाचेर काम करपी भारत हे 4थे राष्ट्र थारतले. हाचे आदीं रशिया, चीन ह्या देशांनी मनशांक अंतरिक्षांत धाडपाच्या मिशनाचेर काम केलां अशें मंत्री हरदीप सिंग पुरीन सांगलें. भारतीय पर्यटकां खातीर विजाची गरज ही एकतर्फी रद्द करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती इराणी मंत्रिमंडळान दिली. इराणान घेतिल्ल्या निर्णयात सुमार 33 राष्ट्रांचो आस्पाव केला. भारत, रशिया, ताजिकिस्तान, तांझानिया, जपान, सिंगापूर, पेरू, व्हिएतनाम, ब्राझील, मेक्सिको आदी राष्ट्रांचो आस्पाव आसा. ह्या निर्णयाक लागून संवसारांतल्या हेर देशांतल्या भोंवडेकारांक आकर्शीत करून पर्यटनाक बरी चालना मेळटली अशें इराणी सांस्कृतीक दायज, पर्यटन आनी हस्तकला मंत्री एजातुल्ला जरगामी हांणी सांगलें. जपानी लोकांनी टॅक्स ह्या शब्दाक वर्ड ऑफ द इयर म्हणून वेंचून काडला. अहवाला प्रमाण हो शब्द जगाच्या 3ऱ्या सगळ्यात व्हडल्या अर्थवेवस्थेंतल्या राहणीमानाचो वाडटो खर्च तशेंच चर्चेत आशिल्ले कर सुदारणेक दर्शायता. फुडल्या वर्साक कर वाड हो विशय लक्ष केंद्रीत करपी आसतलो हातूंत तुपाव ना देखून ह्या शब्दाची निवड जाल्ल्याचें सर्वेक्षण करप्यांचें मत आसा. अयोध्येच्या श्रीराम मंदिराच्या उक्तावण सुवाळ्या निमतान तपोभूमी गुरुपीठान चलो अयोध्या ह्या अभियानाचे आयोजन केला. ह्या अभियानाची सुरवात 17 डिसेंबर सांजेच्या 5:30 वरांचेर सावन सुरवात जातली. देखून ह्या अभियानात सगळ्या हिंदू भावांनी वांटो घेवचो अशें आवाहन तपोभूमी गुरुपीठाच्या वांगड्यांनी केलां.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दोन 2022च्या सन्मानाक दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर आशिल्ली अशें मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठान स्पश्ट केलां. व्हडले कार्यावळींक परवानगी दिता ती कृती आराखड्या प्रमाण आसा काय ना तें पळोवपाक सरकारी उच्चाधिकाऱ्यांचो एक खास विभाग स्थापन करतले. तशेंच ईडीएम्साचे सुवातेर पोलीस प्रदूषण नियोजन मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी हाजीर रावन स्वता नदर दवरपाचो आदेश दिला. ते भायर सन्मान आयोजीत करपी कंपनीक याचिकाधारक अटी, नेम आनी 25,000ची आर्थीक भरपाय दिवपाचो आदेश कोर्टान दिला. बरी कामगिरी केल्ले 7 पोलीस अधिकाऱ्यांक तशेंच 3 उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्री पदकां जाहीर जाल्यात. गोंय मुक्ती दिसा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांच्या हस्तुकीय पदकांचे वांटप जातलें. पुलीस खाते तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांक ही पदकां जाहीर जातात. विजेचो शॉक लागून मरण आयिल्ल्या लायनमॅनाच्या प्रकरणाचो तपास करपा खातीर खासा उच्चस्तरीय समिती ह्या म्हयन्या भितर वीज खातें नेमतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या. लायनमॅनांनी काम करतना खबरदारी घेवपाक जाय अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार हांचें म्हणणें.
भुरग्यांक विज्ञानाचें ज्ञान आनीक बरे तरेन मेळचें म्हणून सरकारा वतीन काकोडे IIT एक नवो उपक्रम म्हणून टिंकरिंग लॅब सुरू जाला. मंत्री सुभाष फळदेसाय यांच्या हस्तुकी लॅबाचें उक्तावण जालें. सायंटिफीक आउटलूक भुरग्यां मदीं निर्माण जावचो म्हणून हो लॅब हाडिल्ल्याचें मंत्री सुभाष फळदेसायांचें म्हणणें. वास्को पुलिसांनी कर्नाटकाच्या मोहम्मद युसूफ हुसेन शेख ह्या आरोपी कडल्यान चोरयेचे 9 मोबायल जप्त केले. ह्यान पयलीं मुरगांव पुलिसांनी 20 मोबायल चोरी प्रकरणात हे आरोपीक अटक केल्लो अशी पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हांणी माहिती दिली. दिवचल सांखळे रस्त्यावेल्या झांटये कॉलेजी कडेन बसपी नुस्तें विक्रेत्यां आड कारवाय करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. रस्त्यावयल्या विक्रेत्यां आड कारवाय करची अशें निवेदन कारापूर पंचायतीन पुलीस आनी हेर प्रशासकीय यंत्रणांक भेटयलां. ल्हान राज्यांमदीं गोंयाक नॅशनल एनर्जी कन्झर्वेशन पुरस्कार फावो जाला अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिली. गोंयच्या वीज यंत्रणेक अपग्रेड करून वीज पुरवण व्यवस्थीत करपा खातीर वीज खात्याची उपकेंद्रां, ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशन तशेंच हेर साधन सुविधा सारके करपाचें काम सुरू केलां अशी माहिती मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिली. दाबोळे आनी वास्कोत रातचे वेळार खंयच्याय जाग्यार पिवपाक बसपी 16 जाणांक वास्को पुलिसांनी कलम 34 खाला अटक केली. ही मोहीम चालूच उरतली अशी माहिती पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हांणी दिली.
शुक्रारा शेख धनी यांनी पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेराची भेट घेतली. भेट घेतल्या उपरांत सिवरेजीच्या प्रश्नाचो सुटावे करपाची मागणी शेख धनी हांचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोझो हांणी केली. देखून ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करतले आनी हे कामाक लागून नवी समिती वेंचून काडटले अशें आश्वासन मंत्री अलेक्स सिकेरा हांणी शेख धनी हांणी दिलां. फाटल्या 24 वरां भितर बार्देस म्हालांत 2 चोरयेच्यो घडणुको घडल्यात. बिरेस्तारा गणेशपुरी म्हापशेचे फ्लॅट फोडले जाल्यार शुक्रारा पर्बवाड्या कळंगुटेशी वाठारीच्या देवळांत चोरी जाली. नातलां आनी नवें वर्स मनोवपा खातीर खुबशे पर्यटक गोंयांत येतात. प्रवाशांची गर्दी जावची न्हय देखून वर्साच्या निमणे कडेन मध्य रेल्वेच्या सहकार्यांतल्यान कोंकण रेल्वेन पनवेल ते मडगांव विशेष गाडयो सोडोवपाचो निर्णय घेतला. गाडी नंबर 01428 मडगांव जंक्शन ते पनवेल ही गाडी मडगांव जंक्शन हांगाच्यान 22, 23, 24, 29, 30 आनी 31 डिसेंबराक मडगांवच्या 8 वरांचेर सुट्टली. तशेंच त्याच दिसा 8:15 वरांचेर पनवेल पावतली. गाडी नंबर 01427 पनवेल मडगांव जंक्शन ही गाडी पनवेलच्यान 22, 23, 24, 29, 30 आनी 31 डिसेंबराक पनवेलच्यान 9:10 वरांचेर सुट्टली आनी दुसरे दिसा सकाळी 6:50 वरांचेर मडगांव पावतली. गाडयो खंय रावतल्यो आनी तांचो वेळ पळोवपा खातीर www.enquiry.indianrail.gov.in हे वेबसायटीक भेट दियात. तशेंच NTS ॲप डावनलोड करचो. प्रवाशांनी हे सेवेचो लाव घेवचो असो उलो रेल्वे प्रशासनान मारला. कोलवेची ग्रामसभा बिरेस्तारा बरीच तापली. कोलवात दर्यावेळेर पे पार्किंग नाका म्हणून थळाव्यांचो खर विरोध. बिरेस्तारा ह्या विशेष ग्रामसभेत एकमतान कोलवाच्या थळाव्यांनी पे पार्किंग नाका म्हणून थाराव घेतला. तशेंच सरकारान हो निर्णय फाटीं घेवचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. रस्ते अपघात उणे करपा खातीर गरजेचे उपाय येवजण करपाक सुरवात केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. रस्ते अपघातांविशीं भौशीक बांदकाम आनी येरादारी खात्या कडेन सविस्तर चर्चा केल्या. तशेंच दोनूय खात्या कडल्यान सुचोवण्यो मागिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान कळीत केलें.
भारताचो आदलो कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीचो जर्सी क्रमांक 7 हो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळान निवृत्त केला. हाचे फुडें खंयच्याच खेळगड्याक आपल्या जर्सी खातीर ह्या क्रमांकाचो वापर करपाक मेळचो ना अशें बीसीसीआयन स्पश्ट केलां. क्रिकेटर महेंद्रसिंग धोनीन ह्या खेळांत दिल्ल्या योगदाना खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. परीक्षा पे चर्चा ह्या उपक्रमा फाटल्यान भुरग्यांच्या ताणाचें रुपांतरण यशात जावचें तशेंच अभ्यासक्रमांतली दरेक परीक्षा तांणी ताण घेनासतना हांसत खेळत दिवची असो हेत आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. विद्यार्थी, शिक्षक तशेंच पालकांनी प्रधानमंत्र्या वांगडा थेट संवाद सादपाक शकतात देखून ह्या संदीचो सगळ्यांनी लाव घेवचो अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां.